मिसाची सुरवातेक आमी गायन घेवया. A30 पेज नंबर 15. Ulasani Sorves pora Paganak Sogya Muchano Levakayon Kora Ulasani Sorves pora Paganak Sogya Muchano Levakayon Kora Sorves pora Sevakora Anondantachi Bhakti Kora Solgita Gawun Gawun Ritor Sara Santosaneya Deva Mukan Hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ulasani, sorves pora, wakanak sogya munchano, devakayon kora. Ulasani Sorves pora Kwakarnat Sogya Munchano Devakayon Kora बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो संतोष तुमचे सवे आसूं. मोगाळ मावणीनो आमी पास्कांच्या आठवड्यांत आसा. 8 दीस इगोर्जमात पास्कांचोच दीस कसो समोर उमता. पास्कांचो दीस आयताराक जालो आनी आज पास्कांचो काळ न्हय, आयजूय पास्कांचो दीस. 8 दीस कित्याक की परब व्हडली देखून 8 दीस ती आजीर जाता. ते पासत आमी एकामेकाक विश करता आसतना हॅपी इस्टर म्हणटा. कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सिजन मागीर म्हणटा दुसऱ्या सातोड्यान. हे आमचो लोक नको, कित्याक जावं नातालांक जावं ह्या आठवड्यान तोच दीस आजीर करता. ते पासत आमी देवाक आर्गां दिता ह्या जेजूच्या पास्कांच्या गुटा उदेशी ताणें आमकां सोडयली देखून. आज आमी मुंगळार देखून हांगा सगलीं एकठांय जाल्यो बायग्योंत आंतोनीच्या मानांक भेटयल्ल्या मिसांत वांटो घेवंक आनी ताची विणवणी आमच्या जिवितांत मागूंक. जायत्यो आमच्यो गरजो घेवन आमी आयल्या. भलायकेच्यो गरजो जावं तरेची पिडा, कॅन्सराची पिडा, ट्युमर, मागीर कातीची पिडा, काळजाची पिडा, दियाबेत आनी हे भाशेन थायरॉयड असल्यो पिडा आमी घेवन आयल्या. त्यो घालुया बायग्योन तांतुनीच्या पांयाशी घालुया. ताचे भायर आमच्यो सांडलेल्यो वस्तू नान जाल्यात त्यो घेवन आमी आयल्या ताच्या पांया फुड्यान घालूंक. कितें पळय शेणलां, कितें ना जालां तें ताणें दिवचें म्हूण तो पदवेदार घेवन आपले विणवणेन तो आमकां परत फावो करता. जायते लोक हांगा ह्यो विणवणी घेवन येता. सांडलेल्यो वस्त ना जाल्यार भांगार ना जालां हे भाशेन आनी बायग्यो तातूंत तांकां परत फावो करता. त्यो असल्या मनान आमी आयल्या. कोणाक नोकरी ना, नोकरी सोदता ती आयल्यात. कोणाची विजा येवपाची आसा ती येवंक ना अजून. कोणाचे मेडिकल टेस्ट करपाचे आहात ते जावंक नात आनी ते फेल जाल्यात. असलीं जायतीं. कोण आपल्या भुरग्याक सांगाती सोदता. असल्यो सगल्यो आसा आनी एरूय आसतल्यो तुमच्यो सगल्यो हांगा घालुया आनी हांगा घालून आमी त्यो देवाशी मांडुया. बायग्यो तातूंत त्यो देवाशी मांडटलो. असल्या मनान ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया, आमचो बाबाड जागोवया आनी जेजू जिवोवन जाला ही कुशालकाय आमच्या काळजांत रिगोवया.
आनी दिनवासनेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातो गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच कुवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kaklud ko, Somia kaklud ko, Krista kaklud ko, Krista kaklud ko, Somia kaklud ko, Somia kaklud ko. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन एमिसाचें ते सांब भिटयता पियो फेर्नांदीस. ताचे बरोबर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी देवाचें बरेपण आमी अणभवूंक मागुया. ह्यांच्यानी आमी आमचे फिरगोजेन गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालता. सगल्या गोराबे पासत मागुया. ह्या आशिर्वादा उदेशी तांचे मदें एकवट बांदपास वाडूं म्हूण, तांकां बरी भलायकेन देवान सांबाळूं म्हूण आनी सगलीं तांचीं कामां देवान करूं म्हूण. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, हे पास्क परबेन आमचे ओस्कोतायेक तुवें आमकां गोठायेचें ओकोत दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुज्या कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरग्यांच्या बांदपासांत आमकां भितर काडल्यान. तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार सुपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सुमयार पेद्रून जुदेवांक म्हटलें, तुमी कुर्सार मारलो ते जेजू देवान ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खें गोराणें थीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रून आनी हेरांक धर्मदुतांक ताणेन म्हटलें, बाबानो आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हटलें, जिवीत बदलात आनी तुमचे पातकांचे बोगसणें जोडून जॉन एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जे देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पोर देव आपणाशी आपूण हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेरांक सांगून तांणी आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नुस्तें पिणकेंतली तुमकां सोडवून ताणेन ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताचे जम्यांत भितर सरलो.
देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताची मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसल्याच मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोल्याच्या काळार दानो दितलो. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. आमचो वत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशीच आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy. सर्वेस्परान गोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जिवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधीत पडत जाल्यार दोवी आंगावली नेस्तले दोग देवदूत तिणें देखले. जूंय जेजूची कूड दवरलोले थंय ते बसून आसले. एकलो तोकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. आनी तिका म्हणलें, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या स्वाम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, तूं कोणाक रडटाय? तूं कित्याक रडटाय? तूं कोणाक सोदताय? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून वतली. जेजून तिका म्हणलें, मारिया. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापाशी चोडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेता. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे स्वाम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक गमयलें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव म्हणिनो, ह्या दिसांनी कालच्या दिसाक आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानाचो सार तोच, पूण बरोयणार वेगळे. कालच्या दिसाक आमी मातेवाचें शुभ वर्तमान आयकल्लें. आयच्या दिसाक जुवांवाचें. आगळें उणें एकूच तें म्हणजे जेजूच्या जिवंतपणाची खबर सांगतात. मुख्य ओस म्हळ्यार जी समाधी आसली जातून जेजू घालोलो ती समाधी रिकामी आसा. आनी थोडे कडेन एक तोरणाटो आसा. मार्कुस एक तोरणाटो घालता. एक तोरणाट्यान ताका सांगलें, नाजारेतचो जेजू जाका तुमी कुर्सार मारलेलो तो हांगा ना, तो जिवंत जाला. हांगा बायगेवन जिवांव 2 बोडवे घालता. 2 बोडवे कित्याक? सदांच दोग जावं गोवाय जाय. एकल्यान सांगल्यार ती गोवायकी न्हय, दोग जाण गोवाय जाय. जुदयांच्या चाली प्रमाणे सदांच दोग गोवाय सोदताले. आमची इगोज मातीन तीच चाल आहा. 2 गोवाय घेता आमी लग्न जाता आसतना. 2 गोवाय. मागीर कोण भायर आहलोलो जाय तो तेंप आनी लग्न जावंक येता पोत्तून तो तुंय लग्न जावंक ना म्हूण आमी दोग गोवायांक आपयता. हे 2 गोवाय आनी हे 2 गोवाय गरजेचे कित्याक दोगां जाणांक सांगलें तें सोत. ते पासत 2 बोडवे हांगा बायगेवन जिवांव घालतात. दोगां जाणांक सांगलां म्हणजे हें सोत. तो हांगा ना. तो हांगा ना म्हणल्यार तिका तें गमूंक ना. मेल्लो मनीस हांगा आसूंकूच जाय. तिचे भाशेन ताची कूड आसूंक जाय. देखून ती मेलोल्याक सोदूंक आयल्या, जिव्याक सोदूंक येवंक ना ती. आनी हे सांगता ताका तो ना. आनी ती सोत मानूंक अवघड कित्याक हांगा घातलेलो. आमी जाणाव, आमी ताका पळयल्लो. ही समाधीचेर फातोर ओडलेली आनी आतां तो हांगा ना. हें कितें? ती मेलोल्याक सोदूंक आयल्यान. पूण तांकां जिव्याची खबर मेवता. तो जिवो आसा. पूण सगळे बायगन जिवांव तें सांगिना. बायगन जिवांव जेजू आपुणूच मारिया मागदलेनाक दिश्टी पडटा तें, पूण वेगळेच तरेन. तिणें ताका पळयला. ती ताका वळखना. कित्याक? ताची कूड वेगळी आहा. ताची कूड मोहिमेवंत कूड. आदी मांस रगत आसतलें तसली कूड ना. ताचें रुपांतर जालां. सगळोच बदलला. आनी तिणें ताका पयलो वळखूंक जाय आसलो कित्याक ती सदांच आसताली ताचे वांगडा. पूण ती वळखना. कित्याक? जेजूची कूड मोहिमेवंत जाल्या आनी मोहिमेन बरोवन तो थंय दिश्टी पडला. ती ताका पळयला तिणें, पूण ती आपल्या चिंतनांनी रेवडोल्ली आसा. तिची चिंतनां तिका सांगतात वखूय गेला मनीस. पूण तो जिवंत जाला म्हूण केन्नाच तिचे मतीन तें येवचें ना. ते पासून ती आपल्या चिंतनाच्या भारांनी आसा. जेजू आहा थंय पूण ती वळखना ताका. पूण ज्या वेळार जेजू तिचें नांव घेता, मारिया अशें म्हणटा, ताळ्याचेर अडकता. कुडीचेर न्हय पूण ताळ्याचेर अडकता. अशें जायतो लोक ताळ्याचेर अडकता. हांव आदीं पाद्री आसतना मोठो आसलेलो. आतां सारको भागला आनी म्हाका पयलीं म्हणटूच अवकनात, पूण ताळ्याचेर अवकतात. खंयचे इगर्जेंत वचूं हो ताळो आमच्या फादराचो म्हणटात, पूण कूड ताची न्हय. कित्याक? कुडीन अवकना पूण ताळ्यान अडकतात. ताळो जावन आसा कोणा? संबंदाची. हो ताळो गरजेचो. ताळ्यांतल्यान तो मनीसूच उलयता. ताळ्यांतल्यान आमी कितें रिकॉर्ड केल्लें आसा त्या मनशाचो ताळो तो पोतून जिवाड जाता. आमचे कडेन नदर ना.
नोदोर घोडी आमची आल्ल्या पूण ताळो आलूंक ना उलयतल्याचो आनी आयकतल्याचो. उलयता तो आपल्या त्याच ताळ्यान उलयता आनी आयकतलो मनीस त्यो ताळ्याचो आवाज घेवन त्या मनशाक मागीर ओवकता. जेजूक तिणें ताळ्याचेर ओवकलो आनी ओवकलो म्हणजे थंयच रावना. धावी वेता ताच्या पांयां पडटा आनी ताच्या पांयांक धरून रावता. म्हणजे तिका तो गेल्लो नाका, हांगाच राव, तूं खंय वेताय, हांगाच राव. तूं ना जाल्यार म्हजें जिवीत वयर सकयल जालां. कित्याक तुवें म्हाका बरी केल्ली, तुवें म्हाका सासणांच्या जिविताची वाट दाखयली, म्हजे वयलें सगलें देंवचार काडले, म्हजें वायट जिवीत तुवें बरें केलें. तुका लागून हांव बरी जाल्यां. तूं वचूं नाकाय, तूं गेल्यार हांव घडये पोत्तून पातकान पडत. तिचें म्हणणें. आनी ते पासत ती भावनांनी बोल्ल्या. शी इज व्हेरी इमोशनल. आनी वेन वी आर फूल ऑफ इमोशन्स our intellectual capacities drop. आमी चिंतूंक पावना. भावनांनी बता तेन्ना भावना आमकां कितें सांगतात तेंच कोत्ता आमी. आनी भावना आमकां सांगतात तें गिन्यान सांगिना. गिन्यान वेगळेंच सांगता. गिन्याना मदें आनी भावना मदें लढाई जाता. आमची भावनाच येतात. कोण मेलो घरांत, आमी कोण आमकां पळयता रडटा तें आनी पळयना. आमची भावना. तूं तरी कितें रडटाय तें दुसरो आयकता तें आसता तुका, पूण हांव तें चिंतूंक वचना. कित्याक म्हजें मन बंद जालां, म्हजी भावना आयल्यात. ताका म्हणटात आमी इमोशन ऑफ ग्रीफ. कोण मेलो जाल्यार आमची भावना वयर सकयल जातात. उत्सांबडाय येता, भावनांची उत्सांबडाय. मारी मागदालेन भावनांची उत्सांबडाय घेवन आहा. ताचें गिन्यान दांपलां, मोत दांपल्या. ते इमोशन ऑफ ग्रीफ म्हणटा तें कोण मेलो जाल्यार आमची भावना उत्सांबड जातात. आमी कांयच कोण कितें आमकां सांगता ओगी राव, रडो नाका, तें आमकां पळोवंक ना. कित्याक तें मनान सांगता तो मनीस. म्हजी भावना खोदवल्यांत. हें तर बार्देसकार लोक म्हणटा खोदवलां ताचें, भितरल्यान चाळवलां ताचें. तितलेंच न्हय, इमोशन ऑफ ग्रीफ म्हणटात तें लागता एका धाकटुल्या भुरग्याक. एका धाकटुल्या भुरग्याक पयल्या दिसाक इस्कॉलान घालतात तेन्ना कशेंच वचूंक सोदिना, कशेंच वचूंक सोदिना. कित्याक त्या आवयक सारकें पांकोन आहा. ताका इमोशन ऑफ ग्रीफ, थंय इमोशन ऑफ ग्रीफ म्हणटात. कित्याक हो मनीस म्हज्या जिवितांतलो वेता आनी म्हाका तो गेल्लो नाका, म्हाका जाय, ताका वेंगेन धरूंक जाय. भुरगें सोडिना, आवयच्या इस्तिदाक दोत्तलें, आवयच्या हाताक दोत्तलें, सोडिना, गोड दोत्ता. तूं हांगासरली कोड सोडून गेल्ली म्हाका नाका. इमोशन ऑफ ग्रीफ, भितरल्यान दूख भोगता. आनी मागीर हें भुरगें इस्कॉलाक जाणा तें वचोंक जाय, पोटान दुखता, तकली फुट्टा अशें मुद्दम सांगता. कित्याक ताका आवयक सोडलोलें नाका. इमोशन ऑफ ग्रीफ इज अटॅकिंग द चायल्ड एंड बिकॉज ऑफ दॅट द चायल्ड कॅनॉट थिंक इंटलेक्च्युअली. हें इस्कॉलाक म्हाका धाडलां, इस्कॉलाक हांव शिकतलीं, तें वेचेंच ना भुरग्याच्या मनांत. आनी ते पासत हीं भुरगीं रडटात. कित्याक उणें जाता तांकां ताची आवय. तिसरे सुवातेर जाका ट्रान्सफर येता. जावं जायतीं वर्सां एका ऑफिसान काम करतालो, ताका ट्रान्सफर आयली तें ऑफीस सोडूंक. ती मनशां आपलीं इश्टां आनी बाराबरच्यांक सोडूंक नाका. इमोशन ऑफ ग्रीफ. त्या वक्तार मागीर म्हणटा कित्याक म्हाका ट्रान्सफर, म्हाका हांगा थोडीं वर्सां म्हज्या जिविताची उरल्यान ती हांगासरूच सारूंक जाय आसली, हांगा बरें आहा. इमोशन ऑफ ग्रीफ. आनी तांकांच न्हय, आमकांय पाद्रींक वा माद्रींक जायतीं वर्सां एके फिरगोजेंत आमी काम केलें, आवघड जाता वचपाक. कित्याक लोक आमकां बरो करता, आमी लोकांक बरीं करता, आमी सेटल जाल्लीं आसा आनी आनी ट्रबल नाका. तूं आनी दुसरे कडेन वचून इमोशन ऑफ ग्रीफ आमकांय लागता तें. आमी वचूंक सोदिना. जायते तरेची लिबां पाद्री दितात. बिल्डींग बांदूंक कोमेस करतले, तिगोर्जेचो वावर करूंक कोमेस करतले, भितरल्यान म्हाका रावोंक जाय, तें आमकांय जाता. इट्स कॉल्ड इमोशन ऑफ ग्रीफ. मारी मागदलेन आख्खें तें इमोशन ऑफ ग्रीफ घेवन आसली आनी देखून गोड धरून रावता ती.
आमी नको कित्याक तें इमोशन ऑफ ग्रीफ. तूं म्हाका जाय, तूं म्हज्या जिवितांत बरें हाडपी, तुवें म्हजें जिवीत बदल्लां, राव हांगाच. पूण जेजू फ्रॉम द इमोशन ऑफ ग्रीफ ही टेक्स हर टू अ डीपर स्पिरिच्युअलिटी. भावनाच घेवन बसूंक रावंक जायना. भावनांक घेवन बसून रावलेली जाल्यार मेल्लो मनीस मेलो, आमी जेवची नासले, हांव कांय करची ना, मरतलें हांव थंयच. भावनां घेवन रावंक जायना. भावनां उतरून आमी फुडें वचूंक जाय. फ्रॉम इमोशन्स जीजस इज टेकिंग हर टू अ डीप स्पिरिच्युअलिटी. हांव घोडये तुका कुडीन दिसचो ना, पूण हांव आसा. जे भाशेन तुवें म्हाका ओळखोंक नाय, हांव कुडींत हांगा आहा, तूं म्हाका ओळखोनाय. कित्याक तुजी इमोशन्स तुज्या दोळ्या मुखार येयल्यात आनी तुका ब्लॉक केला. पूण तुवें जाणा जावंक जाय, म्हाका दिसूं तूं ओ ना दिसूं, ओ तूं म्हाका देखचें नाय, पूण हांव हांगा आसतलों. ही खात्री तो दिता मागदलेनाक. आनी तिका ओत्मिकतायेन म्हणटा, वोस, तुजें काम हांगा रावपाचें न्हय. म्हाका तुवें अनुभवलाय, हो अनुभव म्हजो घेवन हांगाच बसपाचें न्हू. जायते फावटी आमी म्हणटा देव आनी हांव आमी इगोर्जींतूच रावंक सोदता. ना, इमोशनल जाता. आमचो भावार्थ इमोशनल जाता. ही सुवात आमी उतरूंक जाय. आनी जेजू आमकां ओत्मिकतायेक भितर काडटा. आनी ओत्मिकताय गोठ ती हालोना. इमोशन्स हालतात, आमची भावनां हालतात, पूण ओत्मिकताय कितलेंय वायट येवं, कितले आमच्या जिवितांतलो कोणूय आमकां काळून व्हरूं, कांय जायना. गोठ उरता मनीस. हाका म्हणटा आमी आत्मिकताय. ते पासत आमचो भावार्थ न्हू इमोशनल जाल्लो आहा. आमी रडोवन दाखयता, आनी कितें करून दाखयता. आजून मारिया मागदलेन रडटाली ते भशेन आमी रडटा. आमी इमोशनल जावन थंयच रावंक सोदता. एक पावल मारूंक सोदिना. कित्याक उपकारता इतलीं वर्सां आमच्या धर्मांत आसून आमी तींच धाकटुल्या भुरग्यां भशेन सारकीं थंयच रावता आनी तेमां कोत्ता. आमची देवा मग आमी तेमां कोत्ता. ना, आमची भावनां सोडून आमी ओत्मिकतायेची पावलां मारता. आनी थंय देव आमकां वता, वयर वयर वयर. तूं हांगा जमनीक आहाय, तूं जमनीकूच रावंक सोदताय, हांव तुका वयर व्हरता. जिवंतपण म्हणल्यार तें फोंडांत आनी समाधींत आमी रावना, पूण वयर वता आत्मिकतायेन. आनी आत्मिकतायेन बोललो मनीस भावनांचो न्हय, ताची आत्मिकताय इतली गोठ आहा. ते पासत ही प्रगती आमी करूंकूच जाय. म्हणजे आमी थंयच उत्ता आनी प्रगती जायना. ओत्मीक प्रगती आहा. भायले वाटेन आमी सगळी प्रगती केल्या, पूण ओत्मीक वाटेन करूंक शकना. कित्याक आमकां देवाक वेंग मारलोली जाय, धरूंक जाय, रावंक जाय. ना, देव वेंग मारपाचो ताका कूड ना. देव आत्मो, निर्बेल आत्मो. निर्बेल आत्मो म्हणजे आमकां तो दिश्टी पडना, पूण तो आसा. ही खात्री जेजू मारी मागदलेनाक दिता. हांव आहा, हांव हांगासरूच आसतलो, पूण तुजें मिसांव तूं कर. तुजे भितर हांव आहा. वच म्हज्या नांवान म्हज्या बारांक सांग हांव जिवन जाला. तिका धाडटा. कित्याक बारांतलो कोणूय येवंक नात. ती आयली. तिका धाडटा एक मिस्योनार कशी, आनी तिका धाडून सगल्यांक घोटाय दिता. ती भावनां सोडून, ती सुवात सोडून ओत्मिकतायेन भरून परगोटणार जाता. आमी हांगा येता तेन्ना जाय ती भावनां घेवन येता. ओदी करून मंगळाराची येता तेन्ना आमी रोडणें घेवन येता. जाय ती आमी गुप्ती भितोल्यान रडटा आनी सारकी भावनांनीच उत्ता. पूण ही आमी प्रगती करूंक जाय. हांगा आयिल्ले पावटी तो सदांतून आमकां घोटाय दिता. आनी मागीर आमी ते दिसाक ते अनुभवना. घरा गेले म्हणटूच सगळें बदलता आमच्या जिवान. तेन्ना आमकां सांतांतून मेवलो असो दिसता. तो कुडीन न्हय, तो मागण्या उदेशी आमच्या जिवितांत आसा. आनी मागण्या उदेशी तो आमकां म्हणटा, वच दुसऱ्यांक हांवें बरें केलां तें तूं दुसऱ्यांक सांग आनी तुज्या जिवितांत घोटाय घे, ओत्मीक घोटाय घे. ही ओत्मीक घोटाय पयले सुवातेर आमकां जेजू दिता. हांगा येतलो जेजू. थंयतावन आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमचे कुडींत, आमच्या ओत्म्यांत तो रिगतलो. आनी आमकां आमची भावनां काडून, आमचें रडप काडून, आमचें निराशीपण काडून आमकां बोरवशान
भावार्थान आनी मोगान बुडटलो तुरेंच देणे आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया. सगलीं आमी उबी रावुया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार घालुया जी आमी बरयल्यान ती आनी तुमच्या काळजां मनांत आसात तितलीं ह्या इंतेसां बरोबर तुमी घालात तुमची इंतेसां. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी हेर सगळ्या क्रिस्ती धर्मीक फुडाऱ्यांनी पुनर्जीवन जालोल्या जेजूची खुशालकाय अणभवून निर्शलेल्या काळजांक नवो बरवासो ते दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूचेर सगळो आमचो विस्वास दवरून आनी तो आमच्या जिविताची जोर म्हूण ओळखून आमच्या जिवितांत ताका परसळावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ह्या मिसान पियो फेर्नांडीस आनी आपले इंतेसांव भेटयलां तर बागयो तांतुनीचे विनवणेन बापाचो शुभ आशिर्वाद ताका फावो जावं म्हूण ताचे खातीर मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. उगी रावन आमची इंतेसां जी आमी घेवन आयल्यान ती बापाक उक्ती करुया आनी बायग्यो तांतुनीचे विनवणेन ताणें आमकां फावो करूं म्हूण मागुया. बापा मोगाळा तुज्या पुताच्या जिवंतपणा उदेशी तूं आमकां तुजें दैवीक जिवीत दिताय आनी तें गोट कोत्ताय. आमकां आत्मीकतायेन वाडोय आनी तुजेर बावार्थ दवरूंक आनी ह्या बावार्थान आमी वयर सरूंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया C23 पेज नंबर 38. Gości wałran, haktał bapa, aja bisa, amsha tata, osti rupa. Carlo Lorus, buicia folar, haktał bapa, aja bisa, amshi kalsi, zoria rupa. Moldonia, Fordanazzo, auretai tu, betoi lolo, auretai tu, betoi lolo. Esai sodat, tu cabetin, orbi lole, tu cerosne, orbi lole, tu cerosne. Mostu sogliu, Vishwatulyu, Asha Isak, Vardon Vitliu, Chirun Vitliu, Urun Vitliu.
आमचे वेगळे एकठांय करता सगल्यो जिवास बदलून वेतल्यो आनी तुका दोनया वखदां मुस्माल्दोनिया वरदानाचो आवडेताय तूं भेटयलो आवडेताय तूं भेटयलो हेच आयसोना तुका भेटेन ओरपिलोले तुजे रोचेन ओरपिलोले तुजे रोचेन भयणीनो आनी बाबांनो आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समोर मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणवळायेन मानून घे तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी इबाडी ना जावं आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावूंक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर काळे मी तुका वाखाणूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसाक तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या देवाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो भस्म केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दळबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार Dolbaranzo, सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक दळून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें ए म्हज्या उगडसा करात
Bawartaco good porgo tuya. Sumia Shisua mi on dokata. Ani ekal sitle pieta. Itle pauti tu voi bawar Yesu. Ami duše moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या मोठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय आमा सुमेस्तांच्या हांगासर आयच्या दिसाक हे वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बागेवन जुजे बागेवन दवरून दिता बायगेवन तांतोन आमच्या आस्कऱ्या बायगेवन जुजे वाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्यान सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनोर जिवंतपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ते आमच्या भावभयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा गती नोंदवलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन हात जोडून धीर घेवन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां चालणेन पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां न्ही सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकार आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोवची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक स्वामीची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटिले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटिले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटिले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलेली आमी सगळीं सुभागी सगळ्यांतून म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is non-baptized, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वेताना आमी गायन घेवया D7 पेज नंबर 50.
उभी रावया, प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाक एक आमोलीक देणे तुवें आमकां फावो केलें. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो मायमोग आमकां चाखूंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां स्वर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. ह्या दिसांनी ह्या आख्ख्या म्हयन्यांत फादर हायसिंत आसचो ना. तो म्हयनोभर हांगा ना. हांव पळयतां आनी कोणूय यात्नीक भाव आमकां मेवता जाल्यार कुमसारांक तुमकां, पूण सद्याक कोण ना तें तुमी नोंद करचें. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 50 आनी 6030 रुपया.
देवान बायगून तांतुनीची मजतीन तुमचेर आपली आशिर्वचनां उतो म्हूण मागता. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोलीं वीजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओकून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देड्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडरा, तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळ्ळीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घाल. ओर चोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया. K6 पेज नंबर 141. Fonatlo dziwo zalo sój, sój, sój. Fonatlo Jezus solo sój, sój, sój. Fonatlo dziwo zalo sój, sój, sój. Fonatlo
soy, 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 sol podveda rošnara, koji viko sofonda so, konača torum sa, čivita čagonara, dolbi gulang morna so, konača korungsa, ponadlo život zalosuj, soj, soj, ponadlo Jezus solo soj, 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 ponadlo život zalosuj, soj, soj, ponadlo Jezus solo soj, soj, soj.